Christ. मोगाळ कमाबडीनो सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आयज भगवंत तोमास धर्मदताची परब हिरी भाशेन फाब्रिका समारंभता आमच्या फाब्रिकाच्या सगळ्या वांगड्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. तशेंच आर्गां दिवन मीस पिटयलां भगवंत तोमासाच्या मानाक. तेच परी आर्गां दिवन मीस पिटयलां लाना रोज बोकारो आपल्या जल्म दिसा तांचेय इतिहासां पासत हे मिसांत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोच्या प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आख्खी पवित्र सभा भगवंत तोमास धर्मदताची दोबाशीक परब समारंभता. आमी जाणां जेजून आपल्या 12 शिसांक विचून काडले. तांचे मदें भगवंत तोमास जावन आसलो. भगवंत तोमासान जेजूचो लागशिल्ल्यान अणभव घेतलो. जेजू कडसून ताणें आपल्या भावार्थाची आकारणी घेतली आनी जेजूच्या मोगान बरोवन जेजूचो उर्बेवरीत धर्मदूत तो जालो. जेजूचेर पयली सुवातेर तो दुबावलो, पूण ह्याच दुबावांतल्यान ताचो भावार्थ इतलो थीर गोड जालो की जेजू पासत तो कितेंय करूंक तयार आसलो. जेजूची बरी खबर परगटूंक तो उदेंतीक आयलो, आमच्या भारतान आयलो आनी जेजूची बरी खबर उर्बेन काळजीदारपणान आनी उदारपणान ताणें परगट केली आनी शेकी जेजूच पासत ताणें आपल्या जिविताचें बलिदान केलें. भगवंत तोमासाची आमी देख घेवन आमच्या दिसा दिसपट्या जिवितान जेजूचो मोग आमी करूंक, जेजूची खरी ओळख आमी घेवंक, भावार्थान थीर गोड आमी जावंक आनी ह्याच भावार्थाक आमच्या उतरांतल्यान, आमच्या जिवितांतल्यान, आमच्या चालींतल्यान आमी उर्बेवरीत गोवायकी दिवंक आमकां जण एकल्याक त्याच धर्मदूत भगवंत तोमासाक फुडें घालून देवाची कृपा
की आमी सांत मागून घेवया आनी आमची भेट देवाक मानता तसली जावंक पयली सुवातेर आमी सगळीं पातकी म्हूण ओळखून आमच्या पातकांची दूख धरून खालतिकायेन देवा लागीं बोगसणे मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्वविदार देवाक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी सगळीं आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सर्वेस्परा आमच्या बापा भाग्यवन धर्मदता तोमासाच्या पोरबे दिसा हे आमचे प्रार्थन दोयेन महादून घे. तुझ्या पुताची शिकोण घेवंक आमची काळजां उगड आनी बावडता आडदुबाव आमचेर उपरासतात तेन्ना तूं आमचो भाव वाड सांबाळ. अशें भाग्यवन तोमासा बरोबर जेजूक आमचो सोमी आनी आमचो देव म्हूण सदां ओळखूंक आमकां कृपा दी.
आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. जेरेमियस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्पराचे उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मुचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हळें सर्वेस्परा पळय हांव उलोवंक नकळो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांव तुका धाडटा तांचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलेंय तांकां सांग. तांकां भियों नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सवें हांव आसा. उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हळें, पळय म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. देवाचें उतर हें. देवाचे वळखकार. आमचो जबाब. सगळ्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. म्हणुया, सगळ्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. नवें गीत रचून गायात, परमेस्पराक वाखाणात. शेकान शेक प्रितुमे वयर देवाक स्तोत गितां गायात. जबाब. सगळ्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. परमेस्पराच्या मनाक गितां गायना घोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगोठात तारण ताचें. जबाब. सगळ्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. सगळ्या पोरसांक कळयात ताची कौतीक विस्मिता. जबाब. सगळ्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. पोरसां पोरसांनो आयकात, देवाक नमस्कार करात. परमेस्पराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. जबाब. सगळ्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. परमेस्पर एकलोच राजा, राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात. ताणें धीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जबाब. सगळ्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. Baigonto Paulo, Efeskarank बरोवले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो,
तुम्ही आता परदेशी आणि पोरकी न्हय, भक्तांच्या सांगाता तुम्ही नागरिक आणि देवाच्या कुटुंबातली. तुम्ही दूरदूतांचे आणि प्रवाद्यांचे बुन्यादीक बांदलोलें घर, आनी तोच क्रिस्त जेजू त्या घराचो कोणशा सोंदीचो फातर. तोच हें घर सांबाळटा आनी सरस्वताचें मंदीर कशें वाडयता. ताचे सवे आत्म्या उदेशी तुम्ही देवाचें घर कशें बांदून येतात. देवाचें उतर हे. जेजू म्हणटात, तोमास, म्हाका पडयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पडनासतना विस्वास दवरतात ती खरें सुभागी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. मार्कू पोरमोणे जुआमा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वळथोमान. मोयमा तुका सोम्या. जेजू आयलो तेन्ना 12 मदलो एकलो जोडलो म्हणलोलो तोमास तांचे बरोबर नासलो. देखून दुसऱ्या शिसांनी ताका म्हणलें, आमी सुमयाक पळयला. पूण ताणें तांकां म्हणलें, ताच्या हातांचेर हांवें किड्यांची कुणां पळयल्या शिवाय आनी किड्यांचे सुवातेर म्हजें बोट घाल्या बगोर आनी म्हजो हात ताचे कुशीन घालिना जायत जाल्यार हांव सोत मानशाक ना. 8 दिसां उपरांत शीस नव्यान घरांत आसले आनी तांचे बरोबर तोमास. दारां बोन आसतना जेजू भितर सरलो आनी तांचे मोदें उबो रावन ताणें म्हणलें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें तोमासाक म्हणलें, तुजें बोट हांगा घाल. हे पळय आसात म्हजे हात. तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशीन घाल. ह्या फुडें आनीक दुबाव धरूं नाका, पूण बाबाड दवर. तोमासान ताका जाप दिवन म्हणलें, म्हज्या सुमया आनी म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हणलें, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळयनासतना विस्वास दवरतात ती खरेंच सुभागी. जेजू क्रिस्ताचे शिव वळथोमाने. वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज आख्खी पवित्र सभा बागेन थोमास धर्मदूताची दोबाजीक परब समारंभता. आनी आमकां आल्दोनच्या फिरगोसकारांक ही परब कितेंतूच म्हत्वाची जावन आसा. जेन्ना होच बागेवन थोमास जावन आसा आमचे फिरगोजेचो आस्कारी. ताच्या आस्कारीपणा खाल, ताची राखणे खाल, आमच्या बाबाडताची यात्रा आमी चलता.
बाबडीनो बागीन तोमास आमी जाणा जशें हांव सुरवातेच्या उतरांनी म्हणटालो जेजून ताका आपल्या बारा मोदलो धर्मदूत कसो विसून काडलो. बागीन तोमास चडशे हेरां शिसां भाशेन गालिलियाच्या दर्या देगेर नुस्तें मारपाचो धंदो चलयतालो. सादो मनीस तो अशिक्षीत शिकूंक नासलेलो. ताका आपल्या धंद्याची अदीक बरी खबर आसली. तरी आसतना जेजून जेन्ना तोमासाक आपलो पाटलाव करूंक आपयलो, आपलो शीस जावंक आपयलो, तोमास आपलो सगलो वावर धंदो सोडटा. जेजूचो लागशिल्लो पाटलावदार तो जाता. जेजूक तो लागशिल्ल्यान अणभवता. जेजूची उतरां तो आयकता. जेजूचो वावर तो पळयता. हे भाशेन जेजूचो लागशिल्लो अणभव ताका मेळटा. आनी बाबडीनो असल्याच अणभवांतल्यान तोमास जेजूचो मोगाचो शीस जाता. जेजूच्या मोगान तो पडटा. इतलो तो पडटा तो एका वेळार जेन्ना जेजू ताका खबर मेळटा की ताजो इश्ट लाजरस बेतानीक रावतलो, तो अंथरला. जेजू बेतानीक वचूंक सोदतालो तेन्ना हेर शीस जेजूक म्हणूंक लागले, सायबा तूं थंयसर वचूंक वेताय, तुका जुदेव थंयसर फातरांनी मारूंक सोदताले, तूं जुदेयान वचूंक सोदताय. आनी तोमास कितें म्हणटा, आमी आमच्या गुरुजी बरोबर वचुया, आमी ताचे बरोबर मरुया. ह्या उतरांनी दाखयता तोमासाचो मोग जेजू सोबें. म्हणटच बाबडीनो पयली सुवातेर हो तोमासाचो खिरीत गूण जावन आसलो. जेजूच्या मोगान भरलेलो तो धर्मदूत जावन आसलो. Thomas was a disciple of Jesus, apostle of Jesus, who was deeply in love with Jesus. बाबडीनो आमच्या जिवितांत आमी जेजूच्या मोगान भरलेली, आमी ताची पाटलावदार आमी जावंक गरज. म्हणटा पयली सुवातेर हो शेगूण आमच्या जण एकल्याच्या जिवितान आमी आपणावंक वावरुया. जेजूचो जे भाशेन बागीन तोमासान खोल अणभव घेतलो, जेजूची खरी ओळख ताणें घेतली, जेजूच्या मोगान तो थीर घोट रावलो. हेच भाशेन आमी जेजूची ओळख आमी घेवं, ताचो खोल अणभव आमी घेवन ताच्या मोगान थीर घोट आमी रावूंक, ताच्या मोगान आमी जिवंक आमकां जेजूची कृपा मागुया. जे भाशेन जेजू म्हणटा, म्हज्या मोगान रावात, म्हज्या मोगान तुमी रावल्यार तुमी सुबाम फळां दिवंक पावतल्यात. हेंच तोमासाच्या जिवितान घडलें. जेजूच्या मोगान तो रावलो. जेजूच्या मोगा पासत ताणें जायतीं फळां पवित्र सभे खातीर ताणें फावो केली दिली. दुसरे सुवातेर बाबडीनो जशी परी आयच्या शिव वर्तमानान आमी आयकलां, जेन्ना जेजू पुनर्जीवन जालो, पयले फावटी आपल्या शिसांक तो दिश्टी पडलो, तांचे मदें तोमास नासलो. आनी जेन्ना तोमास आपल्या तांच्या शिसांच्या जोम्यान भितर सरलो तेन्ना शिसांनी तोमासाक सांगलें, आमी पुनर्जीवन जेजू सोम्याक पळयला. पूण तोमास तांचें उतर मानून घेवंक तयार नासलो. तो म्हणूंक लागलो, ताच्या खिळ्यांची सुवातेर हांवें म्हजें बोट घाल्या बगर आनी ताची कुशीन हांव आत घालिना जायन जाल्यार हांव सोत मानशाक ना. आनी मुद्दम बाबडीनो 8 दिसां उपरांत जेजू नव्यान आपल्या शिसांक भेट्टा जंय तोमास आसता. एके भाशेन जेजू तोमासाचो बाबाड तो थीर घोट करूंक सोदतालो. आनी ते वेळार जेन्ना जेजू तांकां भेट्टा आनी जेजू तोमासाक म्हणटा, तुजें बोट हांगा घाल, हे पळय आसात म्हजे हात, तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजी कुशीन घाल. ह्या फुडें आनीक दुबाव धरूं नाका, पूण बाबाड दवर. बाबडीनो म्हाका दिसना तोमासान त्या वेळार जेजूची आनीक तपासणी केली म्हणून, पूण जेन्ना जेजूच्या खास अणभव ताणें घेतलो, आपल्या खास थोड्यांनी पुनर्जीवन जेजूक ताणें पळयलो, तेन्ना एक खोल भावार्थाची उसारणी ताणें केली, म्हज्या सुमया आनी म्हज्या देवा, माय लॉर्ड एंड माय गॉड. बाबडीनो एके भाशेन बागीन तोमास आपल्या दुबावांतलो उतरून खोल भावाड जेजूचेर ह्या उतरांनी ताणें उचारलो, म्हज्या सुमया आनी म्हज्या देवा.
ही उतरां बेश्टीच वोटां पुरती न्हय पूण ताच्या काळजांतली ती भायर सरली आनी असल्याच भावार्थान खोतखोतीत भावार्थान ताचें फुडलें जिवीत जावन गेलें आनी होच भावार्थ परगटूंक तो फुडें सरलो. पूण बाबडीनो जशें हांव सुरवातीच्या उतरांनी म्हणटालो भगवान तोमास दुबावांतल्यान खोल भावार्थाचो प्रसंगदार तो जालो. सेंट ग्रेगरी द ग्रेट अशें म्हणटालो, बाय हीज डावटींग वी आर मोर कन्फर्म्ड इन आवर बिलीफ देन बाय द फेथ ऑफ द अदर अपॉसल्स. ताच्या दुबावाक लागून आमचो भावार्थ थीर गोड जालो. पण बाबडीनो पयली दुसरे सुवातेर आमकां देवाक आमी आर्गां दिवया. आमकां ह्या धर्मदुता वरवीं आमकां भावार्थाचें देणें फावो जालां. जशें परी आयच्या दुसऱ्या वाचपान भगवान पावलो एफेसकारांक बरयल्ले चिठीन आमकां उगडास कोत्ता, तुमी धर्मदुतांचे आनी प्रभादांचे बुन्यादीर बांदलोलें घोर आनी घोराचो कोणशा संदीचो फातर तोच जेजू क्रिस्तान आसा जो हें घोर सांबाळटा, थीर गोड कोत्ता. बाबडीनो आमचो भावार्थ हालतो दोलतो न्हय, आमचो भावार्थ खोल बुन्यादीर धर्मदुतांचे प्रभादांचे बुन्यादीर बांदलेलो भावार्थ आनी ह्या भावार्थाचो कोणशा संदीचो फातर तोच जेजू जावन आसा. म्हण बाबडीनो आमच्या जिवितान आमी भावार्थान थीर गोड आमी रावची गरज. उदी करून जेन्ना भावार्थाचेर जायते फावटी वादळ मोडा उपरासतात तेन्ना आमी भावार्थान शेळमोडी जावची न्हय पूण भावार्थान अदीक धिरादीक आमी जावंक जाय, अदीक काळजीदार आमी जावंक जाय, अदीक घोट आमी जावंक जाय. अशेंच भगवान तोमासाच्या जिवितान जालें. खोल भावार्थाचो प्रसंगदार तो जालो, ताचे देखीन आमी आमचो भावार्थ थीर गोड आमी करुया. जिवितान येतल्या अवघडाय मदें, संकोश्टां मदें, दुमाळ्या मदें, पिडापिडा मदें ह्या भावार्थाक आमी साक्षी दिवया. ह्या भावार्थाक आमी गोबायकी दिवंक आमी भगवान तोमासा कडसून आमी शिकुया. आनी तिसरे सुवातेर बाबडीनो भगवान तोमास जावंक पावलो जेजूचे बरे खबरेचो व्हड मिस्योनार. आमी पळयता जेजून आपल्या शिसांक ताणें एकठांय केले आपल्या बापा शिवेच्या आदी आनी ताणें तांकां सांगलें सगल्या संवसाराक वचात आनी सगले रचनेक म्हजी बरी खबर परगट करात. ते भाशेन भगवान पावलो म्हणटालो शिवर्तमान परगटप म्हणल्यार म्हाका एक व्हडवीक न्हय, तो म्हाका एक कायदो. जरी तर हांव शिवर्तमान परगट करिना म्हजें कोटा. हेंच कार्य धर्मदुतांनी आपल्या जिवितान तांणी पाळलें. तांचे मदें भगवान तोमासान ताणें जेजूचो खोल अणभव घेतलो, जेजूच्या खोल मोगान तो रावलो आनी जेजूचे ताणें आपलो खोल भावार्थ उचारलो. ह्याच भावार्थाक तो साक्षी दिवंक वावुरलो. होच भावार्थाचो प्रकाश, ताचो पोरजोळ दुसऱ्या लोकांक वांटूंक, उदेंतीच्या लोकांक वांटूंक, आमच्या देशाच्या लोकांक वांटूंक आमच्या देशांत तो आयलो. आनी उर्बेन खोतखोतीत भावार्थान उर्बेवरीत काळजान ह्या भावार्थाचो पोरजोळ ताणें दुसऱ्यांक दिलो. ह्या जेजूचो मोग ताणें दुसऱ्यांक वांटलो. हे भाशेन तो जेजूचो खोतखोतीत उर्बेवरीत धर परगटणार जावंक पावलो. आनी शेकी आमचे इंडियेक तो येवन मायलापोर माड्रास हांगासर तो ताणें आपल्या रोगतान जेजूक निमाणे घोडेर पासून ताणें साक्षी दिली. तर आमच्या जिवितान आयज जेन्ना आमी भगवान तोमास धर्मदुताची दोबाजीक बरो आमी स्मरता ताचें हें देखीवन जिवीत आमच्या जिवितान आमी आपणावया. जेजूच्या मोगान बोलिल्ली आमी जावया, खोतखोतीत भावार्थाची आमी जावया आनी उर्बेवरीत जेजूची परगटणारां ताची मिसनाऱ्या आमी जावया. हें देणें आमकां चड एकल्याक आयच्या मिसान भगवान तोमासाक फुडें घालून देवा लागीं मागुया. भावार्थ आमकां जावन आसा देवाची अमोलीक देणें. ह्याच भावार्थाची स्वता आमी सांगाती आमी उचारुया. सत मानता देवा, सर्वविधार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरवी सांबावलो. आंकवार मारयेंत हांव जल्मलो. पोंस पिलाता काल ताणें खोस सुचले. ताका क्रुसार सोडलो. तो मेलो आनी ताका निकिमिलो.
तो मेल्ले मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो शिवून जालो स्वर्गार चडलो पवितरा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान शिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सदमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे भोगसणे कुडीचें जिवन पूर्ण सासणाचें जिवीत आमेन. हे वेळार आमची कांय मागणी सुर्गीचे बापा थंय आमी बावार्थान उबारुया. आमचो बागिवून बाप, आमचो गोवळी बाप, आमचे देव मुणयारी आनी मोटवाशी आपल्या हाताखाल आसलोले पोरशेक ओकोण बाबाडताचे गोवाय आनी नमोणे जावंक पावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. सगळ्या राष्ट्रांच्या आनी एकेरीत भाशेन आमच्या इंडियेच्या फुडाऱ्यांनी कोविड-19 हे मारेकार पेस पिडेचेर झूज मांडटना पोरजेची प्रतिश्ठा आनी सुरक्षा उंच दवरूंक आनी पोरजेक पिडे मेकळी सांबाळूंक गरजेचे आनी फावो तितले उपाय घेवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आयज पवित्र सभा भगवान तोमास धर्मदताची दोबाची परब समोरुमता. भगवान तोमासान पुनर्जीवन जेजूचो मोग केलो. जेजूचेर उसारलेल्या आनी पुरगुटलेल्या बाबार्थान आमी सदांच चलूंक आनी ह्या बाबार्थाक उतरान तशें कोरनेन पोरजोळीत गोवायकी दिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूचें दर पोरगोटणेचें मिसांव भगवान तोमासान कोतकोतीत उर्बेन फुडें व्हेलें आनी अशें कोत्ताना जायते ओतमे ताणें जेजूक जिखून घेतलेत. पवित्र स्नाना वरवीं आमी जेजूच्या कार्याचे वांटेली म्हूण जाणो जावन समेस मनशांक ताची बरी खबर पावोवंक शुभ वर्तमानाच्या संतोसान आनी उदारपणान आमी बावरूंक आमकां बापाचें बोळ मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. अंदू वर्सा आमची आल्दोनची पवित्र सभा आपल्या बाबार्थाची यात्रेची 425 वर्सां समोरुमता. ह्या इतिहासीक देण्या पासत देवा शुभ काराटयतना आमची पवित्र सभा भगवान तोमासाचे देखीन आनी स्फूर्तेन बाबार्थाच्या तेजान पोरजोळूंक आनी देव आपोवण्यांनी फळां बरी जावंक पावोवंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. खूब मोगाचे बापा, तुज्या सेवका आनी आमच्या धर्मदूता भगवान तोमासाचे पोरबी दिसा आमच्या काळजांतले थोडेच आवंडे तुजे आमी सुबे उबारल्यात ते तूं स्विकार कर आनी तुजीच खुशी जाल्यार ते शांती पावय म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन.
고살로 프리드메 남가닐로 문자 자와란 길로 메돌 가우도 wakani duga baba niyam ka jivano wakani duga baba niyam ka jivano. मोशा बाबा बुडीनो हे मोशानी तुमचे बलिदान सर्पविदार देवा बापाक मानतात असले सामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या देवा तुवेंच दिल्ली देणी आमी तुका भेटयता आनी तुज्या धर्मदूता भाग्योन तोमासा वरी जेजू आमचो देव म्हूण ओळखून तुका दिनवा हसता. आमची भेटवणी मानून घे आनी सोर्द भावांचेर जोईत व्हरून तुवें आमकां दिल्लो बावाड जतनायेन सांबाळू आनी ताचे पोरमणे जियोंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओयोचे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पविदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताईक आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची खुणा जावन ह्या संवसारान सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकोवण सगल्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदतांचे बुन्यादीर थीर आनी गोट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दोलबारां सांगाती संतोसान तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. सावंती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची.
तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarthaso gud porgotuya. Sonia Jesu ami olokata ani ekasin lebieta ipe bauti tuoi mawanisu ami tuche moron porgota. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी मुक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी सुरवणेची काल सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनू आसता आनी जेजूची कूड आनी रोगो सिवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, फिलिप नॅरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा शिवणपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भयणी बाबांची कारकीर्द कर. तांकां आमच्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें परजोडी मुखामाड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आमकां बरे देवाची मागीर सांगाती तुज्या पती भगवान तुजे भगवान दुर्दुता भगवान थॉमस ताची परब आमी समोरता आनी सरकारान तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सगळे सुखांत आमकां वांटो दी. ते सांगता तुज्या महिमा गावूंक आमकां फावो कर. तुजो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Teo Jesu vorbi, Teo Jesu sangata, Teo Jesu thai, Povitratmeच्या एकूणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वोंदोनानी वैभव तुका, सासनाच्या सासना. आमेन. भगवान तोमासा भाशेन जेजूच्या मोगान बोललेली ओकोण बाबार्थाची आनी बुरबेबुरीत ताची पाटलावदारां कशी आमी चलूंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापा लागीं मागुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निबार. दया करुणेची वितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार कापलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजभक्ती पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. Smia Jesu Christa, tuझी कुडान रगत आमी सेवंक वेता ती आमचेर सुट्टी आनी खास तडी नासा पूण तुझे काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी. हो जेसू आमचो सोमी आनी आमचो देव जाका बागेन तमासान उर्बेन दुसऱ्यांक दिलो दिसती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं जावन आसा सुभागी. सुमिया ते म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. लोक संपर्क साधना वरवीं हे मिसक आमी कितें तें मागण्या भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. सोगतां परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हजें काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्ता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो पडसरून केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. आमचे मदल्या कोणाक दान लागल्या आत्मो आमचो सुको जावन गेला. आमचे मदल्या कोणाक दान लागल्या आत्मो आमचो सुको जावन गेला. आमचो आत्मो दानेला देवाक दानेला. आमचे काळीज ओद्रेता देवाक ओद्रेता. आमचो आत्मो दानेला देवाक दानेला. आमचे काळीज ओद्रेता देवाक ओद्रेता. प्रार्थुया. देवा आमचे बापा पळय नासतना बावाड दोत्ता ती सुभागी म्हूण तुजे पुतान आमकां सांगून दवरला. आमी घेतला त्या क्रिस्त प्रसादान आमचे पासत मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत आमी सेवल्यान म्हूण बाबाडतान ओळखून आमी तुका दिन वाचता. बागेन तोमासाचे विनवणेन आमचे दिसपट्टे जिणेन आमचो खरो बावाड कळो म्हूण कोरण्यांनी दाखोवंक आमकां बोळ्ळी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाळ बांबडीनो तुमकां सगल्यांक म्हज्या याज्ञीक बाबांच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान बागेन तोमासाची खुशाल बरीत परोप तुमकां आवडयता. त्याच बागेन तोमासाचे मोजतीन विनवणेन
देवान आमकां सगल्यांक वायटा विघ्नांतली पिडेशिडेंतली आमकां राखूंक आनी जे भाशेन भाग्यवन तोमास जेजूच्या मोगान भरलेलो ताचो उर्बेभरीत फाटलावदार तो जालो खोतखोतीत बाबार्थान तो जियेलो आनी होच बाबार्थ आनी उर्बेन पोरगोट केलो ताचेच देखीन आनी पावलांनी आमी सदांच चलूंक आमी बावरुया तुमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलो हो दीस आमी आवंडेता सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडोवकार Santo Medua Apostla, oi dulceas caria. Santo Medua Apostla, oi dulceas caria. Amso patron duca chelo, Aduam canta, am so patron duca chelo, Aduam canta, Dushya du baba vormi, am so baba tir chelo. Tușteadă baba vorbi, am țo baba tin kelor. Te-ați bahar dacă dice ti, tu zobra